मिसाची सुरवात आमी गायन करुया. A31, पेज नंबर 16. Soves por aí Sasna no mantuga. Soves por aí Sasna no mantuga. Tumbo morto, tu podvedar, tu živo ima sobre alcanca. Tumbo morto, tu podvedar, tu živo ima sobre alcanca. Soves fora eglas de var, Sasna no mantuga. Soves fora eglas de var, Sasna no mantuga. बापाचे आणि सुदाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. Amen. सर्वेस पूर्ण तुमचे सोपे असो. तुमचे सोबे असो. आयज आमचो पातकूर फादर मारियन डायस आपलो जोर दीस समोरता आनी जिवीत दिल्ल्या देवाक दिल वाचता. जिवीत देवाचे देवे. हे जिवितांत आमकां दिल्ले आपोण्या वरवीं देवाचें राज विस्तारूंक कार्य आसा. फादर मारियानो आपल्या जिवितांत आनी मुण्यारपणां उद्देशी आपल्याक दिल्लें कार्य पाळटा आसतना ताका मोना काळजाची कुशालकाय उडीची पोलाकी सगळे अडकुळीत देवाचें व्हड आनी याज्ञिकी आपोण्या वरवीं देवाचें राज बांदून हाडून पवित्रिकेचे वजत आमच्या याज्ञिक भावाक ह्या निर्वासणेच्या बलिदानान ह्या दिसा मागुया. हीच चिंतना आमच्या मनांत आमी दवरुया आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन पातकाचे बोगसुणे मागून बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सत्वेदांत बाब आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांगपार न्हय सगळ्यांक देवता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोड पवित्रात देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Sumia, kaluko. Sumia, kaluko. Krista, kaluko. Krista, kaluko. Sumia, kaluko. Sumia, kaluko. किरीतपणी हेरूय दुसरी भाव भयणां आज आपलो वाडदीस मनयतात. तांचेरूय देव बापाचो सुभाम आशिर्वाद जायती देणी आनी बरी भलायकी तांकां फावो जावंक आमी साथ मागुया. तूं कितें मागूंक सोदता हे वेळार तुजी गरज बापाक उक्ती कर. प्रार्थुया. भोव मोगाल बाबा, कोश्टा अडचणीक सांपडलेल्यांक तुज्या चाकऱ्यांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतले सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक
आमकां करपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. बायगोन पावलू कोरिंतकाराक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. शुभ वर्तमान कोरगोटचें काम म्हटल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव कोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कोशेर हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजुरी मेवली. पूण म्हजे कोशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खूंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट परगोडटां. तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवची खात्री हांव सगल्याचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्को जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. एका रानगांक धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळत. म्हणटच इनाम जोडून घेवचे दिश्टीन तुमी धांवात. पेलवान सगलोच त्याग करता. त्या भावत्या तसलो हार जोडून तशेंच करता. पूण आमी कदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरता. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळच्या हेतून धांवतां. अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्याक परगोटणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आलोलो जायन म्हूण म्हजी कूड दोन म्हणून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जाबाब दरबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनी एकदां म्हणुया. दरबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगून म्हजो वतमो आवंडेता ओत्रेता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनून उलासता. जाबाब दरबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदीचेर दरबाराच्या सर्वेस्परा म्हजें राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोज्या कुऱ्यान मेळटा बिराड आनी पाकोलेल्या पिलां काडून आयतो आसा गुंटेर. जाबाब दरबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. जीं कोण तुजे आदारान सिंह दोंगराची वाट धरची आसा, काळजान बागोवचें आसा तीं खरेंच भागी. जबाब दरबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पो देव आमचो आसरो, तो आमची राखण करता. कृपा आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवां विणे चलतेल्यांक सर्वेस्पोर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जबाब दरबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia.
जेजू वाटानी जिवीत जिविताचे वाटेर म्हाका जेजू सोतानी रस्तो सोताच्या रस्त्यार म्हाका Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तना मोहिमा तुका सौम्या जेजून आपल्या शिसांक एक ओपार सांगली एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता दोगूय कोणान पडचे नान शीस आपल्या गुरू परस व्हरतनूय शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उदरतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाट्टी तुका दिसती पडना आनी तुज्या दोळ्यांतली पाट्टी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येत आरे बाबा राव तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडूंक दी धोंग्या तुज्या दोळ्यांतले पाट्टी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवड दिसती पडटले जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमानी वखणी तुका क्रिस्ता मोगच्या बरी भावनो एकदा खंय एक बिझनसमॅन एका सोबीत चोडवा लागीं मोगान पडलो आनी तें एक मॉडल जावन आसलें ह्या चोडवाच्या तो मोगान पडलो आनी कांय म्हयने तो ताका घेवन भोंवतालो आनी सो शेवटी ताजे लागीं लग्न जावंक तो सोदतालो पूण लग्न जावचे आदीं ह्या चोडवाक तपासूया लेट मी इन्वेस्टिगेट वॉट इज अ कॅरेक्टर ताजो स्वभाव कसलो हें ताणें येवजिलें आनी आपल्या इश्टाक आपयलो आनी ताका सांगलें पळय मातशें एक काम कर प्रायवेट डिटेक्टीव हाका धरून हाड आनी ताका सांग ह्या चेडवाची चवकशी कर म्हणून ते कसले स्वभावाची ताचे गूण कितें आनी हेर सगळी बारीक म्हायती ताची सोदून काडूंक हाणें ह्या बिझनसमॅनान त्या इश्टाक सांगलें आनी त्या इश्टान खंय वचून एजंटान सांगलें पळय एक प्रायवेट डिटेक्टीव आपणाक जाय ह्या चेडवाची स्वभाव आनी ताची हिस्ट्री काडून हाडूं आनी सो शेवटी ह्या चेडवाची हिस्ट्री आनी सगळो रिपोर्ट तयार काडून ह्या बिझनसमॅनाच्या हातान ताका दिलो हो बिझनसमॅन सदांच दुबावतालो अशें आसतना ताणें हो रिपोर्ट त्या चेडवाचो पळयलो सामको बरो आसलो रिपोर्टाचेर बरयल्लें आसलें तें चेडूं बऱ्या स्वभावाची बऱ्या गुणाची ताच्या आदल्या जिवितान कसलेंच खत ना म्हणजे कितेंच वायट ताणें केल्लें ना पूण आतां तें एका चेड्या बरोबर भोंवता आनी हो चेडो जावन आसा दुबावाचो दॅट इज द ओन्ली स्कॅन्डल चेडवाचो स्वभाव एकदम बरो
पूण जे ते चेड्या लागीं भोंवता तो चेडो दुबाव दवरता दुसरो मनीस. मगाची बडवानो तोच तो बिझनसमॅन दुबावाचो तो दुसऱ्या सोबे चुकी आसा जाल्यार पळयतालो. आपल्याची चूक तो पडोवंक सोदिनासलो. He did not wanted to review his life, but he wanted to review the lives of others. दुसरी कसली स्वभावाची हे सोदून काडूंक ताची मोठी इत्सा आसली. मगाच्या बडवानो आयज जेजू असलेंच कितें आमकां सांगता, तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ती किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिसती पडना जाल्यार तुज्यान कशें म्हणूं येता, आरे भावा राव तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडूंक दी. आनी जेजू आयज खोल उतरांनी उलयता म्हणटा, धोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवड दिसती पडटली. हय मोगाचे बडवानो, जायते फावटी आमच्या मनशाचो स्वभाव आमी चिंता आमी बरी म्हणून, दुसरी आसात ती वायट अशें आमी चिंता. आनी जायते फावटी एके भाशेन तांकां आमी बोटां दाखयता. तर अशें आसतना जेजू सुरवातेक म्हणटा, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना, दोगूय फोंडान पडटले. तर अशें आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक गरज. खंयसर हांव चुकता, आमचें जिवीत आमी झोंड एकल्यान निटायेर घालची गरज आसा. दुसऱ्यांची चुकी न्हय. देव आमची सगल्यांची नीत करतलो, पूण आमी एकामेकाची नीत करूंक कोणूच न्हय. तर अशें आसतना आमचें जिवीत पयलें आमी निटायेर घालूंक, खंय आमी चुकता, खंयसर आमचे लागीं सारकें घडना तें आमी पयलें सारकें करूंक आनी हे तरेन घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांकूय आदार आमी दिवंक पावंक वयर सरूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. ह्या वेळार काय आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. शिव वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बायबल पावलोची उतरां मनांत दवरून आपल्या जिवितांत आनी मुण्यापणा उद्देशी नेटान बरे खोबरेचे पोरगोटनाक जावन बापाचो आदार मागुया. आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय. आमच्या सरकारी वडिलांनी देव गोड आनी सगळी सुट्टी आनी अधिकारपण ताचेच वरवीं येता हें ओळखून घेवंक सेवेच्या मनान सगळीं एकाच देवाची भुरगीं आनी नागरिकां म्हूण सजवून वेगळोचार नासतना आनी चाकरेच्या मनान सेवा दिवून तांकां उक्तें मन मागुया. शिव वर्तमानाक म्हाका वांटो मेळून शिव वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. तो एक क्रिस्ती भावार्थी सूख खोबरेचो साक्षीदार म्हूण ओळखून आपल्या बेसापणमुळे आपल्याक दिल्ली ती जबाबदारी पाडून आनी हे तरेन सहकारी मनान देवाचें राज विस्तारून बापाचो आदार मागुया. अस्कोताक जोडून घेवन अस्कोता बरोबर हांवूय हुस्कोत जाला. आज आमचो यादीक भाव फादर मारियानो डायस आपलो चोरून दीस पाडटा आसतना पवित्रीत्वेन मार्गार वयतना तांकां आशिर्वाद
बोर म्हूण भलायकेन सांबाळून आनी उमेदीन आपलो फावो जाल्ले जिविता आनी मुण्यापणाक उद्देशी बरे खबरेचो साक्षीदार जावन ताचे आवयचेर आनी गोडच्यांचेर सुभा आशिर्वाद पळोवंक देवाचो आदार मागुया. आमी सगळीं चुकता तर अशें आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सदांच एकामेकाक आदार सहकार आमी दिवंक बाबा तुजी कृपा आमकां फाव कर आनी आमची कालती मागणी तूं स्विकार कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Between Vedar Gain Korea, C34, page number 42. म्हज्या भयणीन भावानो मोच्यान तुमचें बलिदान सर्प वेदांत देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन बापा व्हडा मोगान आमकां मोर्नांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर वायटांतली तुवें आमकां निबारली देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोणवालायन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत बेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशीन कोश्ट मरण सुसूंक बेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परींच्या मोण सदोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोडाचें रगत पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडाचा खुराक.
भावार्थाचो घुटमोड करूया. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सुमेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई संगती, तुजो पती भाग्यवन सुजे, भाग्यवन धर्मृता, भाग्यवन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर भाग्यवन तुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान. आमेन. दुसरो आमचो भाव पयण चूक आदारता तेन्ना ताचे बसत मागूंक आनी घडटा जाल्यार ताका आदार आमी दिवंक जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान धीर आदार आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ही राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वटाय. किती अकरा सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट कर आनी तुजी कशेपणमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येद्यान राजकोट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्य आसा. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची कागलूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची कागलूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D5 पेज नंबर 49. बोबोताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवन बगून आमकां जागोर जेजू.
म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परोस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कडसरून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोळ दिवन घट करताय. तांचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बोरवासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Tormogar Babrindo, I Samso Patkur, Father Mariano Dias Atlozol Dispalta Tetna, Yamisant Soglangudi Vanto Gyong Bag Myongna, Ami Magvia Tache Pasot, Anik Tache Shivitan Munyar Punatlan, Amka, Zaiti Seva Fauza Telegatir Argandiuya, Anik Oslit Sumidin, Iseva Kurung Takai, Tumi Tache Aicha Disak, तुमच्या मागण्यान ताका दोरात. फुडें तुमी तेस करतात तेन्ना मागणी करतात तेन्ना कितें भाशेन पात्रींक कातर मागप म्हळ्यार एक व्हडटेपण. आमकांय तुमच्या मागण्यांची गरज. तर फादर मारियानाक आमी बरो एक सावंड येता, ताका फुडें आत्म्याची भलायकी मागता आनीक सेवीचो मनीस बरेपणान जायते बरे गुणांनी भरलेलो पाद्री. तर ह्या गुण जायते बरेपण हे आमच्या गांवांत तो वांटीत आसा. तो ताका देवाचो आशिर्वाद सुभाम पडून आमी मागता. खरीतपणी देवाक दिनवास आरगाटयत आसतना खरीत भशेन आमचे दिनवास म्हजे दिनवास माधवीकाराक सौकार जायती बूद आनी बरें मार्गदर्शन ताचे कडल्यान हांव घेवंक पावता. हे पासत ताकाय दिनवासता आनी तुमकांय सोगल्यांक म्हज्या मोगाच्यांक तुमी म्हजे पासत आनी आमचे पासत मागतात आनी घडटा ते भाशेन आदार सहकार दितात. हे पासत त्रिएक देवाक हांव दिनवासता आनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या फॅमिलीचेर, तुमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं म्हूण मागता. सदांच तुमी याज्ञिका बसत मागचे म्हणून आमची विनंती. देव बरें करूं. आयज मिसाची माडावड केल्या तांकांय म्हजे खेरीत दिनवास आनी तांचेरूय देवाचो उपट आशिर्वाद मागता. सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं आनी सर पवित्रार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया. F12 पेज नंबर 91. देवा मंदिरांतली आतां कुशाक आसन, देवा शांती गाय सोडून दारां वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकटांयचें नामी वांटून घेता उगो सोरो. एक सड्यान आमच्या देवा कुशाकाही दिवस गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाक